नमस्कार गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सांखळी नगरपालिकेन बारांतले भाजपा पुरस्कृत 11 उमेदवार आयले वेंचून। काँग्रेसीचो बाले किल्लो मेळोवपाक भाजपाक येस। फोंड्या नगरपालिकेन 10 भाजपाचे जाल्यार 4 रायझिंग पॅनल ऑफ फोंडाच्या उमेदवारांची जाली जय। गोयच्या 13 मदल्या 12 नगरपालिकांनी भाजपाची पॅनलां। कळंगुटेन चलपी बेकायदेशीर डान्स बार, मसाज पार्लर, टाउट्सा आड खर कारवाय करात म्हणीत कळंगुटची ग्रामसभा आपली। पेडणेच्या खासगी टॅक्सीकारांच्या आंदोलनाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो तेंको। आनी वास्को सड्यावेली गटारां तुंबूंक लागल्यात प्लास्टिकांच्या कोयरांनी। गटारां निवळ करात शंकर पोळजीची मागणी। आतां खबरो विस्तारांत। सांखळी पालिका वेंचणुकेंत टुगेदर फॉर सांखळी पॅनलाचो धूप करून भाजपा पुरस्कृत पॅनलान आपली शेक दवरपाक यश मेळयला। एक बिनविरोध धरून 12 वॉर्डां मदल्या 11 वॉर्डांतल्यान भाजपा पुरस्कृत पॅनलाचे उमेदवार वेंचून आयल्यात। टुगेदर फॉर सांखळी अनपेक्षीत दपको बसतना ह्या पॅनलाचो धूप जालो। वॉर्ड नंबर 5तल्यान बिनविरोध वेंचून आयिल्ले प्रवीण ब्लॅगन सोडल्यार हेर एकूय उमेदवार जिखून येवंक ना। ह्या पॅनलाचे फुडारी धर्मेश सगलांनी आदली उपनगराध्यक्ष कुंदा माडकर हांच्या वाट्याक पराभव आयलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मतदारसंघात येवपी सांखळे पालिकेच्या निकाला कडेन सगळ्यांची नदर लागून राविल्ली। सांखळेच्या मल्टीपर्पज हॉलांत ही मतमोजणी जाली। यशवंत माडकार, आनंद काणेकर, दयानंद बोरयेकार, रश्मी देसाय, ब्रह्मानंद देसाय हे आदले नगरसेवक परत वेंचून आयल्यात। दुसरे वटेन भाजपा पुरस्कृत पॅनलाचे जे 11 उमेदवार वेंचून आयल्यात तातूंत 6 बायलांचो आस्पाव आसा। मजगतीं सांखळे पालिकेचेर बावटो हुबोवपाक यश आयिल्ल्यान भाजपा फुडारी आनी कार्यकर्त्यां मदीं खोस पातळ्ळा। 30 मतांना वॉर्ड नंबर 4 मध्ये जिंकून आलेले। मी माझ्या वॉर्ड नंबर 4 ची सर्व मतदारांना, माझे सर्व वोटर्सना मी मनापासून आभारी मानते। फाईट टफ झाला। माझ्या समोरचे जे कॅन्डिडेट होते खरंच स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट, पण मी इतकं सांगायला बघते की जे मी 5 वर्षात त्या वॉर्डमध्ये काम केलेला आणि नवीन जो पार्ट मला भेटला त्या लोकांनी सुद्धा मला तसेच एक स्वागत केलं, मला प्रोत्साहन दिला। मी सर्वांचे माझे सपोर्टर्स, सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे माझे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांनी मला BJP पॅनलमधून तिकीट दिलं आणि ह्या वॉर्डमध्ये मला निवडून यायला संधी दिला। मी त्यांच्या मनापासून आभार मानते। तसेच माझे सगळे सपोर्टर्स, माझे कार्यकर्ते, माझे वेल विशर्स, माझी फॅमिली, मी सर्वांचे आभार मानते। मस्त झालं, पण मला विश्वास होता की किती कमी होत असो पण मी जिंकून येणार, कशाला माझ्या कामावरती मला विश्वास होता। जे मी काम केले लास्ट 2 पिरियडमध्ये त्या कामाला लोकांनी तोल दिला आणि मी परत एकदा निवडून आली आहे। सर्वांना थँक्यू, धन्यवाद। वॉर्ड नंबर 6 माझ्या आईक दवरलेली, लोकांनी माझ्यावर विश्वास दवरलो। माझे फॅमिली मेंबर म्हणजे लोक माझे फॅमिली मेंबर आसले। गोंयच्या राजान म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंतान माझ्यावर विश्वास दवरलो की राया तूं आपलो कॅन्डिडेट जातलोच म्हणून, आनी भरघोस मतांनी तुका निवडून हाडपाचें काम आपूण करतलो। तशेंच जाल्यार आमी दोतोराक ओपन चॅलेंज केल्ली आयनानी रियाजान की दोतोर आमी 400+ वयतलेच। आतां आमी 400+ गेल्ले आसा आनी ह्यान फुडलें आमी सांगतात दोतोराक तूं सांखळे मतदारसंघांसून 18,000+ मतांनी निवडून येतलो। सपोर्ट आशिल्लो भायल्यांचोय सपोर्ट आशिल्लो आणि भारतीय
जनता पार्टी तेज्या बरोबर सदांच म्हज्या बरोबर आशिल्ली आनी दोतोरान खास करून म्हाका भरपूर सपोर्ट दिल्लो आसा. आज हांव जें आसा म्हाजे सगळे म्हाजी कंप्लीट करून म्हाजी बायलांचो चेडवांचो आनी जाणट्यांचो सगळ्यांचो म्हाका आशिर्वाद आशिल्लो ते हांव आयज हांव आयची जी हिस्टॉरीक वीन जी आसा पळय ही डेडिकेट करता डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मिशनरी लिडरशिपीक आनी त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जे तळागाळात वचून तांच्यांनी काम केल्लें आसा आनी तेच कार्यकर्ते आयज भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत उमेदवार आनी आयज आमचे ते कावन्सिलर जाल्ले आसा. सो तांकां डेडिकेट करता आनी त्याच बरोबर जो सांखळी आमच्या सांखळेकारांनी जो मोग दाखयलो तांणी जो आशिर्वाद दिलो त्या सगळ्या जाणां खातीर ही विक्ट्री हांव डेडिकेट करता. हांव एक सांगता, सांखळेकारांनी केन्नाच अशें म्हटलें ना की सांखळी डेवलपमेंट अशी जाली ना म्हणून, पण जेन्ना लोकल अर्बन बॉडी जी आसा ती आपल्या बरोबर आसची पडटा, काही थोडे आनी मुद्दे आपल्या हातीन घेवपा खातीर किंवा लोकल जे काम आसा पळय न्ही तें करपा खातीर डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्थानीक आमदार आसून जायतो प्रयत्न जे आसा पळय न्ही ते करतालेच. पण जेन्ना लोकल अर्बन बॉडी आपल्या बरोबर आसता, स्थानीक म्युनिसिपल कावन्सील जेन्ना बरोबर आसता, ताका त्या कामाक आनीक उबारी मेळटा, सहज गतीन तें काम जाता आनी म्हाका दिसता तें जावचें म्हणून सगळे सांखळेकारांनी ठरयलें आनी ताच्या खातीर आयज आमकां येदे व्हडलें जैत मेळ्ळां. सांखळेकारांक आयज सगळ्यांक धन्यवाद दिवपाक सोदता. तुमी जितलो मोग दिलो, तुमी जो आशिर्वाद दिलो ताचे खातीर आयज आमी सांखळी म्युनिसिपल कावन्सिलाचेर भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो जो आसा ते फडकूंक शकले. फोंड्या पालिका वेंचणुकेंत रायझींग फोंडा पॅनलाचो धूप करून फोंडा नागरीक समितीन आपलो शेक दवरपाक येस मेळयला. 2 बिनविरोध धरून 13 वॉर्डां मदल्या 8 वॉर्डांतल्यान फोंड्या नागरीक समितीचे उमेदवार वेंचून आयले, जाल्यार वॉर्ड नंबर 8, 11 आनी 12तल्यान रायझींग फोंडाचे उमेदवार वेंचून आयले. व्यंकटेश नायक हो उमेदवार अपक्ष म्हूण वेंचून आयलो. वॉर्ड नंबर 15तल्यान रायझींग फोंडाची उमेदवार गिताली तळावलीकार आनी भाजपा पॅनलाची उमेदवार संपदा किशोर नायक हांकां समान मतां पडिल्ली. तेन्ना लॉर्ड्सा वरवीं ही वेंचणूक जाली आनी रायझींग फोंडाची उमेदवार गिताली तळावलीकाराक जैत मेळ्ळें. हांव सगळे म्हाजे जे मतदार आसा आनी वेलविचारां तांचे हांव धन्यवाद मागता की तांणी म्हाका एक संदी दिली तांकां सेवा करपाची तांची. तशेंच आमचे जे गोंय राज्याचे चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत, पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट टणावलेजी, तशेंच फोंडेचे आमदार आनी कृषी मंत्री रवी नायक, तशेंच जे मोलादीक अशें म्हाका जो तेंको दिल्लो सगळे जे आमचे BJPचे पयलींचे कार्यकर्ते सुनील देसाय, तशेंच बाकीचे आमचे जे पदाधिकारी जे पार्टीचे आसा, तशेंच युवा मोर्चाचे. लायक अशें म्हळ्यार इट वॉज लायक नेक टू नेक. इट नॉट सो इजी वॉट आय थॉट, बट एट लास्ट वी क्रॉस्ड इट. It will be very fast because the center also is there and the state also is there. So my father also is minister, so we will be able to do fast whatever development is concerned. जे जाल्यार म्हणजे जे हांवें गेली 5 वर्सां काम केल्लीं ती लोकांनी पळयली. कोवीड टायमाक जी हांवें सर्वीस दिल्ली ती लोकांनी पळयल्ली. लोक विसरून आशिल्ले आनी लोकांनी जी हांवें कामां केल्ली पळय तेंच काम पळोवनूच म्हाका लोकांनी इतलो लीड मेळ्ळा. म्हणजे तुका मतदारांक कितें म्हणपाचें आसा? मतदारांक इतकेंच सांगपाचें आसा, जो म्हाजे जो मतदारांनी म्हाजे विश्वास दवरला आनी तो हांव केन्नाच तोडपाना. तो विश्वास हांव परत काम हेज्या लास्ट टायम केल्ले पेक्षा तेज्याकूय डबलीन कामां करून हांव तांकां दाखयता. गोंयच्या 13 पैकी 12 नगरपालिकेंचेर भाजपाचो बावटो सध्या आसा. भाजप प्रत्येक वेंचणूक सिरियसली घेता हाची देख ताणें नगरपालिकेच्या वेंचणुकांनी लेगीत दाखोवन दिला. सांखळे आनी फोंड्या नगरपालिका जैत मेळ्ळ्या उपरांत भाजपाची राजकीय स्ट्रॅटेजी परत एकदा गोंयच्या राजकारणांत म्हत्वाची थारल्या. सांखळे आनी फोंड्या नगरपालिकेत शेक गाजत राज्यांतल्या भोवतेक पालिकांनी भाजपान आपलो बावटो उबो केला. राज्यांतल्या एकूण 13 नगरपालिके पैकी 12 भाजपाचो गट जावन रावला, जाल्यार फक्त एकूच पालिका काँग्रेसीच्या पदरात उरल्या. उत्तर गोंयचो पेडणे, म्हापसा, दिवचल, सांखळी, वाळपय ह्यो पालिका, जाल्यार दक्षिणेंतल्यो वास्को, मडगांव, फोंडा, कुडचडे, केपें, सांगे, काणकोण आनी राज्याची 31 महानगरपालिका पणजी हो भाजपचो बालेकिल्लो. काँग्रेसीचे राज्य म्हणटा ते फक्त कुंकळ्ळी पालिकेचेर. काँग्रेसीन ह्या नादी गोवा फॉरवर्डाच्या फाटबळाचेर मडगांव पालिकेचेर राज्य चलयल्ले. पूण मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपात गेल्या उपरांत सगळीं समीकरणां बदल्ली. पयल्या राजकीय कोफुसावात गोवा फॉरवर्डान पालिकेचेर बाजी मारली, पूण ते उपरांत दुसरे कोफुसाव करून भाजपाक मडगांव पालिकेचो गड बेतपाक यश आयलें. सरकार स्थापन जावन फकत 1 वर्स जालां, सो सरकार नवें आसा, उमेद आसा.
ताका लागून एक स्वाभाविक आसता की नगरपालिकेतले लोक, शहरांतले लोक भाजपाक मत दितात. सत्ताधारी पक्षाक सदांच लोक नगरपालिका वेंचणुकेंत मत दीत आयल्यात. कारण दोन्ही जर सरकार एक आसत, पालिकाय तांचे कडेन वचत म्हणटल्यार जाल्यार सरकारची कामां बेगीन जातात अशे तरेचो अनुभव आसा. आनी कावन्सिलरूय फुटतात. आमी जाणा मडगांव वेंचणूक जिखपा खातीर मडगांव पालिका आपल्या अर्दान हाडपा खातीर भाजपान शो ऑफ हँड्स अशे तरेचो कायदो बदललो. पयलीं लोकशायेन भितर गुप्त मतदान आसतालें. लोकशायेन भितर गुप्त मतदान आसूंकूच जाय. कारण गुप्त मतदान हो लोकांचो अधिकार. लोकशाही जर घट जिवी उरतली जाल्यार गुप्त मतदान हें म्हत्वाचें. पूण भाजपान ते कायदो बदललो. कारण खुबशे जाण भाजपाचे नगरसेवक विरोधी मतदान करताले. एक मुद्दो हो जालो. दुसरो मुद्दो सामकें म्हत्वाचें एक लक्षात घेयात की भाजपा एक इलेक्शन जिखपी यंत्रणा जालें. ते एक इलेक्शन जालें, विधानसभा इलेक्शन जावन म्हणटा स्वस्त बसनात. ते सतत काम करतात, सतत लोकांक कार्यकर्त्यांक प्रोग्राम दितात. आनी ही तर वेंचणूक, सांखळेची वेंचणूक तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सामकी प्रतिश्ठेची केल्ली. कारण फाटल्या टर्मान भितर तांणी ह्या पालिकेचेर शेक घालोवपाचो खूब प्रयत्न केलो. गोंयचो मुख्यमंत्री, सांखळेचो आमदार, म्युनिसिपालिटी आपल्या बरें ना म्हणलें कितें. पूण हे जे पळय कावन्सिलर विरोधी आशिल्ले ते सामके घटमूट राविल्ले. आनी तांणी ह्याय वेळार तांकां खबर आशिल्लें मुख्यमंत्री प्रतिश्ठेचो इशू करतलो. सगळे तरेन सांखळेची वेंचणूक जिखपा खातीर प्रयत्न करतलो. सांखळेचे पळय जे विरोधी फुडारी आसात धर्मेश सगलानी आनी ब्लॅगन हांणी ज्या पद्दतीन पळय काम केलें जिखपा खातीर तेंय तोखणायचें आसा. कारण तांणी हार मानली ना. निमाणे मेरेन ते कार्यरत रावले. तांकां खबर आशिल्लें मुख्यमंत्री सर्तेन देंवल्यात, मुख्यमंत्री सगळे तरेचे आपल्याली शक्ती वापरतले. आनी मुख्यमंत्र्याने वापरप हेंय स्वाभावीक आसा. इतल्या खातीर कारण तांकां दिसप आपल्या घरा मतदारसंघान पालिकेन जिखप हें म्हत्वाचें आसा. आनी अशे तरेन दोनूय कडेन भाजपा जिखल्यार भाजपाचें अभिनंदनूय करपाक जाय. इतल्या खातीर कारण पळयलां आमी तांकां ते स्वस्त बसपी पार्टी न्ही. सतत राजकारण, सतत इलेक्शन येवप, सतत जिखप, प्रत्येक कार्यकर्त्याक एक्टीव दवरप, आमदार आनी मंत्री सुद्दां तांचे सतत काम करतात. दुसरे वटेन आमी विरोधी पक्ष पळयल्यात गोंयांत. विरोधी पक्ष अस्तित्वानूच ना. काँग्रेस पक्षाचे फकत 3 सदस्य उरल्यात. तांचीय तोंडां हांगा थंय आसात. तेय पार्टी बरोबर आसात काय ना हो प्रश्न आसा. बाकीचे जे पळय पार्टी आसात तांचे फाटले जाय तशें अस्तित्व ना. गोंयचे प्रादेशीक पक्ष, महाराष्ट्र गोमंतक पक्ष सदा भशेन आपल्या भाजपा कडेन गेला. तांकां आपली कामां जाय म्हणटात. पूण तांकां सतत एक सत्तेक बरोबर रावपाची उमेद आसता. अशे परिस्थितीन जी पळय एक प्रादेशीक पक्षाची चळवळ खुबशे कडेन दक्षिण भारतांत जी चलता ती आमच्या गोंयांत अस्तित्वांत ना. आनी लोकांकय संवय, आमदाराकय संवय कामां आपली जावपा जाय अशें म्हणप आनी सत्ताधारी पक्षांत वचप. हीच म्हाका दिसता जी कितें मांडणी, जी कितें वेवस्था ती भाजपाक बऱ्याक पडटा. आनी भाजपा अशे तरेन बहुसंख्य अशा नगरपालिकांनी सत्तेर आसा. सांखळी पालिका वेंचणुकेन भाजपाक तेंको दिल्ले खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मतदारांचे उपकार मानले. फाटलीं 12 वर्सां हांव हांगा आमदार आशिल्ल्यान विरोधकांक मत दिवन कांय फायदो ना हें लोकांक पटलां अशेंय ताणें सांगलें. सगळ्यात पयली सांखळेकारांचे आनी फोंडेकारांचे खूब खूब धन्यवाद. तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर पुरस्कृत केल्ल्या सगळ्या उमेदवारांचेर विश्वास दाखयलो आणि सांखळे आणि फोंड्यात दोन्ही कडेन भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत पॅनल हे बहुमतान निवडून हाडले. खरोखरच मनापासून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन, गोंय सरकारच्या वतीन आणि वैयक्तीक तुमच्या खूप सांखळेकार आणि फोंडेकारांचे आभार मानता. आणि निश्चितरित्या आम्ही गोंयभर जो विकास करीत आसा, म्युनिसिपालिटी एरियांनी जो खूप व्हडलो विकास करीत आसा, सांखळेत आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही डेव्हलपमेंट केलं. फोंड्यातूय बी त्याच पद्धतीची डेव्हलपमेंट प्लॅन आसा आणि तो विश्वास दवरून तुम्ही सगळ्यांनी आम्ही पुरस्कृत केलेल्या सगळ्या उमेदवारांक निवडून हाडल्या त्याबद्दल धन्यवाद. सांखळेन तर तुम्ही आमच्या सगळ्यातल्या सगळे उमेदवार बहुमतान निवडून दिले आणि प्रत्येकाक आम्ही म्हणटा तशें तांची काँग्रेसीक तांची जागा तुम्ही दाखयली की हांगा विरोधा खातीर विरोध करपाचो ना, तर विकासा खातीर भारतीय जनता पार्टीक वोट मारपाक जाय हे सांखळेकारांनी दाखोवन दिले. त्या खातीर सांखळेकारांचो हांव खूप खूप आभार मानता. आणि येता ते लोकसभेक आम्ही म्हणटा की उत्तर गोंयचो आणि दक्षिण गोंयचो हे दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले. कारण दक्षिणेतली आणि उत्तरेतली एक म्युनिसिपालिटी परत एकदा निवडून येयली हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता. म्हाका परत एकदा विश्वास आसा लोकसभेक पुराय गोंयचे लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन रावतले. लोकांनी लायिल्लो निकाल आमकां मान्य आसा. खंय तरी आमी प्लॅनिंग खातीर कमी पडले आसूं येता अशें मत सांखळे नगरपालिका वेंचणुकेन प्रभाग नंबर 4तल्यान उबो राविल्ल्या धर्मेश सगलांनी उक्तायलें. आमी जरी जिखूंक नासले तरी टुगेदर फॉर सांखळी सदांच लोकां खातीर काम करीत रावतले अशें म्हणीत जिखलेल्या उमेदवारांक सगलांनी परबी भेटयली.
आज दोन चुकलो. We accept the mandate given by the people. भितर आमी प्लॅनिंग कमी पडली, टायमींग कमी पडलो. आनी तुमी पयलें आसतलें जी प्रचार टायमार मुखार सायलेंट वोटींग आसली वन सायड. आमचे वांगडा 5 जाण आसताले, तेंच्या वांगडा 50 जाण आसताले. तरी आसतना लोकांचो कॉल दिला, डिफरन्स ऑफ वोट्स वर्ल्ड ऑफ ना. वी एक्सेप्ट the mandate given by the people. जनता ने कॉल दिला तो एक्सेप्ट करता. टुगेदर फॉर सांखळी सदांच केंद्रीय सेवा करपाक उपलब्ध आसतलो. खंय तरी कमी पडले. 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी रुलींग केलें. हे फावटी तांकां चान्स दिलो. आय कॉन्ग्रेच्युलेट ऑल द विनर आनी विश ऑल द बेस्ट. खंय तरी पेशन्स केलें आसलें ऑलरेडी नॅचरल म्हणजे पयलीं पासून तुमी पळयलें जाल्यार म्हाका पडले 334 मतां. म्हाजे वांगडा आसले कितले उबे आसले पुता 2 जण. तेजे वयल्यान तुमकां कळटा न्हू 334 मतां आसा ते कोण वांगडा उबे रावंक सोदिना. कसलें कारण आसतलें तें खबर आसतलें. टुगेदर फॉर सांखळी पॅनलाचे फुडारी धर्मेश सगलानी आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे मदले राजकीय मतभेद सगळ्यांक खबर आसाच. सांखळे पालिका वेंचणुके वेळार भाजपा विरोधात पॅनल उबे करून हड्डे फुलयल्ल्या धर्मेश सगलानी हांचो पराभव तर जालोच, दुसरे वटेन तांच्या पॅनलाचोय धूप जालो. हाका लागून धर्मेश सगलानीक मोठो धपको बसलो. मतमेजणी केंद्रा भायर ते मातशे टेन्शनान दिसताले. हो प्रकार थंय आशिल्ले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे बापूय पांडुरंग सावंत हांच्या लक्षांत आयलो. ताणें सगलानी हांचे कडेन वचून तांकां हात दिलो. इतकेंच न्हय जाल्यार इलेक्शन जालें, आतां राजकीय मतभेदूय सोंपोवपाक जाय असो सल्लो सगलानी हांकां दिवपाक ते विसरले नात. फोंड्या नगरपालिकेन सगळ्यांत तरणाटे म्हणल्यारूच 24 वर्सां पिरायेचे उमेदवार म्हूण प्रतीक्षा नाईक निवडून आयला. हांव म्हज्या जैताचें श्रेय देवाक तशेंच म्हज्या खातीर काम केल्ल्या कार्यकर्त्यांक दिता अशी प्रतिक्रिया प्रतीक्षान व्यक्त केला. आपल्या बाबान केल्ल्या कामा खातीरूच म्हाका ही वेंचणूक जिखपाक व्हड मजत जाली अशें ते म्हणटा. फोंड्या नगरपालिकेच्या वॉर्ड नंबर 8 प्रतीक्षा रायझिंग फोंडा ह्या पॅनलांतल्यान वेंचून आयला. म्हाका खात्री आसली की हांव निवडून येतले, कित्याक की म्हाज्या वांगडा देवाचो आशिर्वाद तसोच म्हज्या पप्पाची जी कामां तेणी केल्या ती, तशेंच आमच्या कार्यकर्त्यांचो सपोर्ट आसलो. आनी आमचे जे लिडर आसले तांच्यांनी म्हाका खूब खूब सपोर्ट केला. तेच्या खातीर म्हाका खात्री आसली की म्हाजी विजय जातलीच. फोंड्या नगरपालिकेन परत काबीज करपाक रवी नायकाक यश आयला. वेंचणूक जिखल्या उपरांत मंत्री रवी नायकान उदरगतीच्या कामाक कसो परत तो नीट धरतलो तें उलोवन दाखयलां. कांय उमेदवार हरले म्हूण कांय फरक पडना अशें रवी म्हणटा. मंत्री रवी नायकान फोंड्याची नगरपालिका वेंचणूक जिखून परत एकदा फोंड्यान आपले कशें वर्चस्व आसा तें सिद्ध केलां. फकाणां चिकाणां करपी रवीची राजकीय नियाळ घेवन व्यवस्थीत केल्ल्या रणनितीचो परिणाम फोंडे नगरपालिकेच्या वेंचणुकेंत आयतारा दिसून आयलो. फोंडे नगरपालिकेन 14 पैकी भाजप पुरस्कृत 10 उमेदवार वेंचून आयल्यात. 2-3 जाण हारले म्हूण कांय जायना, ते मातशें खंय तरी उणें पडलां आसूये अशें रवी म्हणटा. फोंड्याच्या उदरगतीन राजकारण नाका, उदरगत थंय उदरगतूच करपाक हांव म्हत्व दिता अशें रवीन म्हणलां. कडेन कितें आसा पळय, कांय भितरले भायले अशें कितें तरी घडटा, त्या वेळार अशें 1-2 जाण हरूंक शकता, आमचे हरल्यात दिसता म्हाका. पूण नो प्रॉब्लेम, तेवूय बीन वयर लेवलाचेर एक थोड्या मतांनी गेले आसतले, नो प्रॉब्लेम. पूण आमची मेजॉरिटी जाली, 2 अनपोजिल्ले आसा, प्लस आतां येयले सगळे, तर आमची कॉन्सेप्ट जे आसा आमी फॉर्म करतले. सगळे येयल्यार आमकां प्रॉब्लेम ना. आमकां जितले वर्स येयल्या आमकां कोणाचीच आमी एगेन्स्ट विरोध ना, एगेन्स्ट कांय ना. सगळे एकठांय येवन जे कोणूय जर असो विरोध येयले आनी कितें येयले जाल्यार सगळे एकठांय लोकां खातीर काम करपाक जाय. हें आमची म्युनिसिपालिटी खातीर, हें डेवलप करपा खातीर, हे सगळे लोकांक हेजी फॅसिलिटीज दिवपाक सगळे एकत्र हें काम करपाक जाय.
हांगा सगळें जें आसा तें लोकांचे पब्लीक पयसो कशें पर्यंत लोकां पर्यंत डेव्हलपमेंटा रुपान पावचो हें सगळे तरेचे आमचे उमेदवारांनी पळयल्लें आसा, लोकांनी पळयल्लें आसा, तेका लोकांनी तशें निवडून दिल्लें आसा. रवीचे दोनूय पूत फोंडे नगरपालिका वेंचणुकेत जिखल्यात. हाचेर बापूय म्हणटाची प्रतिक्रिया विचारल्यार हांगा पाय माय लागना, राजकारणात फकत राजकारण लागता अशी डिप्लोमॅटीक जाप रवीन दिल्या. आतां जे इलेक्शन हांगा मादर फादर काय ना, हांगा पार्टी प्रेसिडेंट आमकां लागता, पार्टी प्रेसिडेंट लागता, आमकां चीफ मिनिस्टर लागता. कित्याक आमकां दोगांचोय आमकां आदार जाय फोंड्या डेव्हलप करपाक. आमकां पार्टीचो जाय आनी आमकां सरकाराचो जाय, मुख्यमंत्र्याचो जाय, प्रमोद सावंताचो जाय. कारण आमकां हांगसर ते आतां भुरगीं जिखून येयल्या तांकां एनकरेज करपाक जाय की फुडें काम बरें करपाक आनी काम करपाक तांकां हांगसर कितें फंड लागता जावं कितें स्किमी आसा कितें आसा ते लोकांक दिवपाक लागून तें काम बरें करतले. लोकां पर्यंत आमकां ज्यो सरकाराचे स्किमी आसा ते लोकां पर्यंत काम पावोवपाचें काम हें इम्पॉर्टंट आसा. तें काम करपाक हे भुरगे निवडून आयिल्ले आसा, यंग आसा, तांकां सगळ्यांक जितले निवडून जाय तें कॉन्फिडन्स. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कळंगुटीन गाजत आशिल्ल्या बऱ्याचशा विशयांचेर आयतारच्या ग्रामसभेन चर्चा जाली. कळंगुटीन चलपी बेकायदेशीर डान्स बार, मसाज पार्लर, टाउट्स अशा साबार मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. 2 दिसां फाटींच STP प्लांटांतल्यान प्रक्रिया जाय नासतना गाणयारे उदक बागा न्हंयेत सोडिल्ल्याचेर कडक कारवाय करपाची थाराव लेगीत ग्रामसभेन जाला. Like now, the public issue is about the Baga plant, sewage. Right? Then touts, dance bar, where Panchayat is not giving licenses for dance bars and clubs. We told them that this is the process. Requesting MLA Michael, एक रिवर्स पायपलायन जर प्रपोज केली, इट इज ऑलरेडी इन प्रोसेस. म्हाका दिसता ती रिवर्स पायपलायन गरजेची आसा, कित्याक आमची बागा क्रीक हे सरपंच सेड बागा क्रीक इज अ लायफलायन. इन दी एंड इफ सीवेज इज लेट इन द क्रीक आर बिजनेसीस विल गेट हेम्पर एंड होल ऑफ कालांगूट विल गेट स्पॉइल्ड. म्हाका दिसता सावतावाडो, खोबरावाडो पब्लीक येवपाची बंद जातली इफ द सीवेज इज लेट इन द बागा क्रीक. वी जस्ट कॅनॉट से स्टॉप इट, वी नीड टू गिव अ सोल्युशन एट द सेम टायम. थँक्यू. हांवें इश्यू म्हणलेलें ते रेजोल्युशन लास्ट टायम हांव उलयल्लो पळय 2021 रेजोल्युशन घेतलेलें पळय ती मातशी कॉपी आहा. पानपट्टी शॉपां, आयस्क्रीमी शॉपां आनी म्हणजे डॅन्स बारां हे सगळे बंद करतले आनी नेंग लायसनाय दिवचें ना मसाज पार्लरांक बी. पूण ऑलरेडी मसाज पार्लरान तीन चार तरी हांवें पयलें न्ही जाल्लेली आहा. सो हांवें ताका क्वेश्चन केल्लें आमच्या हेका आमच्या सरपंचाक. तो सांगता आमी जर लायसनां दिना तर मसाज पार्लरांक जाल्यार ते म्हणटा डायरेक्टर ऑफ पंचायतीसून घेवन येता म्हणटा, थंयसून हाडटा म्हणटा. सो हितून हांवें दिसता कितें पंचायत आमची हेल्पलेस खंय जाली न्हू. रेजोल्युशन घेता आनी लायसनूय दिता जाल्यार मागीर फायदो कितें. हेजें कितें तरी जावंक जाय न्हू सोल्युशन. लास्ट टायम आतां पळय तो रेड जाल्ली पळय मातशें प्रूफ आहा, कित्याक आमच्या सोयऱ्यांच्या एका तो हें आहा हेअर कटींग सलून आहा. सो हेअर कटींग सलूनांतलो तो भुरगो दिसता भायर उबो आसलो शॉपाच्या भायर. हे कोणी येयले खंय आयला गोवा म्हणून टी-शर्टां घालून 3-4 जाण आनी ताका कितें जाल्लें तो इधर क्या कर रहा है. ते सांगले आम सलून में मसाज करता है. ते सांगले हां सलूनान हेअर कटींग सलून हेड मसाज करतात न्हू. कसली मसाज कितें ते ताका करूं ना. मसाज हां म्हणटना फुडें ताका घेतलो आनी येलो खंय आनी ताका हितून तेकाच न्हू कोण रेंट बायकी थंयसर कोण भाड्याक दितात कोण तांकांय थोड्यांक येयल्या खंय तरी. कितें तें सारकें जावंक जाय न्हू. आतां कालावडचे पुलीस येवंक ना, दुसऱ्या पुलीस स्टेशनांतले पुलीस येयल्या म्हणटा ते पासून पुलीस येयले जाल्यार कितें तें सिस्टम जावंक जाय न्हू. मसाज पार्लराक थंयसर फोडलेलें आसा न्हू. हे मसाज पार्लर थंयसरूच आसतलें न्हू. ते टाउट्स हाडून आनी बायकीनी भोंवतात ते हितून आसना ते. हांव म्हणटा कितें हांव म्हणिना कितें पुलीस बरें काम करता काम, पूण मातशें तेंच्यांनी मातशें हें जावन करूंक जाय. कित्याक आमकां कितें दिसपाक तें आमकांच दिसता, थोड्यांक दिसत ना. हें
वास्को सड्यावयल्या कोरडॉम प्रकल्पा मुखार आशिल्ले गटर फाटली कितलीशींच वर्सां जाली उक्ते आसा. अर्दवट स्थितीन बांदून दवरिल्ले गटार आतां प्लास्टिकेन भरून व्हांवता. सरकारान कसल्या तरेची उदरगत केल्या असो प्रश्न समाज वावुरपी शंकर पोळजीन करीत सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या. पावसान सगळी प्लास्टीक दर्यांत वतली तेन्ना पावसा पयलीं प्लास्टिकेन भरिल्लो गटार नितळ करचो अशी मागणी ताणें केल्या. गोंया खातीर सलाम रे, सॅल्यूट करता तुमच्या एका डेव्हलपमेंटाक. हे बुरशे डेव्हलपमेंट कितें रे, आमचे लोकांचे पैसे, तुमच्या बापायचे पैसे न्हू रे, तुमच्या बापायचे पैसे न्हू. अरे गेली 7-8 वर्सां जाली हो गटर बांदतात तुमी, हो अंडरग्रावंड केबलिंगाचो गटर, उदीक वचपाक गटर कितें रे. आनी हे आयज ह्या गटरान सगळी गार्बेज भरून दवरले. टोटल ना म्हटल्यार 1 किलोमिटर ह्या गटरान गार्बेज भरले. हां, नरभक्षा न्हू, ते पैसे आमचे घामा कश्टाचे पैसे रे, जे टॅक्साचे पैसे आमच्या डेव्हलपमेंटाक वयतात ते. आतां ह्या GSIDचे काम हे GSIDCन अंडरग्रावंड केबलिंगाचे केबल जे बेश्टे गटरान घालून ओपन सांडल्यात. पयर आमी ते जेन्ना रिक्वेस्ट केले न्हू तेन्ना ते इनिशिएटीव घेवन ते गटराचे जे केबल आसलेले न्हू तेचेर माती घातले आनी कवर केला. आनी आयज हे गटर सगळे ओपन गटर जेतून सगळी प्लास्टीक भरले. आनी प्लास्टीक पावसान व्हांवून दर्यान वयतली. तुमकां समजोन सांगलेली भाशा कळना. आयज GSIDC येदे मोठे कॉर्पोरेशन जे आयज तुमी कामां अलॉट करतात न्हू, टेंडरिंग करतात न्हू, त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या आणि चेक करा तेणी कसली कामां केल्या ती. हे पैसे खातात मरे तुमी. अरे डेव्हलपमेंट करूंक पावनाका, सत्ता भोगूंक पावनाका. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV.